गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. Good afternoon, friends. Welcome back to the new vlog. Hope you all are doing good. So, कैसे हो आप? आज डेट असं 11th August and it's my birthday today. Yes, माझं birthday. Since morning हांव बिझी आसा कॉल रिसीव करपाक. म्हाका विश करपाक आज खूब कॉल येतात and आयज फ्रेंड्स कांयच करूना हांवें स्पेशल अशें फनाव. जी कामां डेली रुटीन आसा ती सायड बाय सायड करता हांव आनी आयचो दीस खरेंच म्हज्या खातीर खूब व्हडलो आसा. हांव कॉल मिस करना बिकॉज फॉर मी एवरी कॉल इज इम्पॉर्टंट टुडे. इट्स बिकॉज सगळे जाण म्हाका स्पेशल फील करपाक कॉल करतात, मेसेजूय करतात, कॉलूय करतात आनी त्या खातीर हांव खूब खूब हॅप्पी आसा आनी तांकां खूब खूब थँकफुलूय आसा टू ईच अँड एवरी वन देर. And because of this I do not want to miss any single call. सगळ्यांचे कॉल हांव रिसीव करता. सो आयज जेवण अशें खास कांय ना, प्लेन करी. नुस्तें खास आसा तें म्हणजे आज चणक आसा, चणक फ्राय आज. आनी इवनिंग अजून पर्यंत काय प्लॅनिंग ना, पण मोस्ट प्रोबॅबली प्लॅन आसतलो तो हांव तुमकां सांगतलेंच कितें आसतलो तो. सो सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, आयचो दीस म्हाका एक दुसऱ्या भशेन सेलेब्रेट करपाक जाय आशिल्लो आनी तो म्हणजे म्हयनो आसा तो अदीक म्हयनो आसा. सो आयच्या दिसाक न्ही म्हाका अशें कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें फॉर समवन, फॉर नीडी पर्सन, जेका हांव हेल्प करपाक शकतलें आशिल्लें. नॉट मच, नॉट व्हडलें, बट सम हेल्प. सो लेट्स सी जर तो कसो तरेन म्हाका करपाक मेळटा आय वील डू फॉर शुअर. आनी जर म्हजें मन खरेंच आसा न्ही सो देव म्हज्या कडल्यान करून घेतलो, म्हाका तें खबर आसा. आतां आमी जेवतलीं, विशाल येतलो आतां, सो जेवतलीं. सो नेक्स्ट प्लॅन हांव तुमकां सांगतलें. सो टील देन तुमी रावात म्हजे बरोबर. गिफ्ट घेवपाक वता आमी आतां. फ्रेंड्स, आमी भायर येयले हांव आनी विशाल. सो विशाल म्हाका कितें तरी गिफ्ट घेता, सरप्रायज काय, आय डोंट नो तो कित्याक घेता तो. सद्या आमी हांगा आतां बिरयानी ऑर्डर करपाक गेल्या. सो बिरयानी स्ट्रीट सफारी विशाल थंय रावला. सो लास्ट टायम आमी बिरयानी हांगसरल्यानूच घेतिल्ली. सो एक्चुली आमचो फ्रेंड्स भायर आशिल्लो प्लॅन वचपाचो, बट देन कोण ना. सर्वेश भाई, विकास भाई आसा आनी आयल्या जाल्यार कृष्णा येतलो. सो भायर वचपाचो प्लॅन आशिल्लो, पण आतां एंड मोमेंटाक चेंज जालो. घराच येतात खंय सगळीं म्हणजे तीच इनफॅक्ट दोन फॅमिलीज. सो आयल्लो विशाल कितें तरी विचारपाक. सो आमी कितें म्हणटालें, सो आमी घरा कडेन सेलेब्रेट करपाचें ठरयलां. नॉट बीग सेलेब्रेशन, स्मॉल सेलेब्रेशनूच. सो फ्रेंड्स आतां आमी भायर वयता. सो वचून येवन परत घरा येतलीं सगळीं जाण. सो तेज्या खातीर आमी क्विकली वचून येतलीं. फ्रेंड्स तुमकां हांव कितें सांगतालें की एक्चुली न्ही हांवें आज ठरयल्लें की म्हणजे ओदो तुमकां जशें सांगलें हांवें, म्हाका कोणाक तरी आज मदत करपाची आशिल्ली, कोणाक अशें दान म्हणटात न्ही तें करपाचें आशिल्लें. आज अशें जालें, चमत्कार ऑर कितें आय डोंट नो. ओदो दनपारचें जेवच्या पयलीं जस्ट दारार कोणी तरी बेल वाजयली आनी पळयताल्या एक 2 चलयो आशिल्ल्यो. सो ती म्हणपा लागली आमी साईबाबाचे थंयच्यान येयल्या, सो कितें तरी आमकां डोनेशन दी किंवा दक्षिणा दी म्हणून. सो हांवें म्हटलें कितें म्हणून आसता, कित्याक आजकाल अशें दिसता की कोणी अशें बेश्टेच फटयतात, कितें हें करता म्हणून हांवें तितलें हें करूं ना. सो मागीर म्हणपा लागली कितें कपडे आसल्यार दी म्हणपा लागली भुरग्यांचे किंवा तुजे. आनी 2-3 वेळा म्हटलें तिणें. सो मागीर म्हाका स्ट्रायक जालें की हांव हरशीं म्हणून दान म्हणजे हांव वचपाचेंच आशिल्लें न्ही हांगा खंयी अशें दिवपाक. सो हांवें म्हटलें ओके कपडे दी म्हटलें पळय तेन्ना म्हाका स्ट्रायक जालें की खंयच्या रुपान न्ही कोणीय येवपाक शकता. सो हांवें म्हटलें ओके. सो हांवें जे कपडे थोडे दवरलेले म्हजे काडून आशिल्ले साडी बीन, पण मागीर हांवें साडयो एक दिली 2. मागीर अशे थोडे कपडे दिले जे म्हाजे मनान आशिल्लें जें दिवपाचें तें दिलें हांवें. खावपाकूय दिलें हांवें. तें हांव तुमकां सांगना कित्याक दिता तेजे सांगनात म्हणटात, पण म्हाका एक एक्सपिरियन्स शेअर करपाचो आशिल्लो तुमच्या बरोबर की
म्हाका तरी हो असो चमत्कारूच दिसता की म्हाजे विश आशिल्ले दिवपाचे विश म्हजे कंप्लीट जाले आनी म्हाका जे मनान कितें दिवपाचें आशिल्लें दक्षिणाय दिले किंवा खावपाकूय दिलें हांवें तांकां आनी ती इतली हॅप्पी जाली फ्रेंड्स की तांकां ते दक्षिणा किंवा कितें कितें पयशां पेक्षा जे कपडे पळोवन ती इतली हॅप्पी जाली आनी तेंच फ्रेंड्स तुमकां सांगपाचें आशिल्लें की मनान जर तुमी खंयची जर इच्छा दवरतात न्ही मना पासून जर कितें तुमी करपाक शकता कोणा खातीर जाल्यार ते देव तुमचे कडेन खंयच्याय रुपांतल्यान येवन करून घेता. सो आयच्या बर्थडे दिसा हो एक खूब व्हडलो एक्सपिरियन्स म्हज्या बरोबर जालो तो हांवें शेअर केलो तुमच्या बरोबर बिकॉज म्हाकाच मनाक खूब बरें दिसलें की हांव कोणा खातीर तरी कोणाच्या तरी उपयोगाक आयलें आनी कोणा खातीर तरी म्हाका कितें तरी करपाक मेळ्ळें आनी म्हजो जो बर्थडेचो ह्या वर्साक हांवें जो उद्देश दवरलेलो करपाचो कित्याक आमी हरशीं म्हणून खातात पितात मजा करतात पण अशें कितें तरी करपाक शें दिशिल्लें म्हाका तें आज जालें म्हज्या हातांतल्यान जालें म्हजें सो हो एक खूब व्हडलो एक्सपिरियन्स फ्रेंड म्हज्या बर्थडे दिसा जालो सो आय एम ब्लेस्ड एक्चुली टुडे. फ्रेंड्स तुमच्या लायफान अशें केन्नाय येतात कोणाक मदत करपाचें डेफिनेटली करात बारीक न जायना थोड्यातले थोडे सुद्दां तुमी कोणाक जर दिवपाक शकता डेफिनेटली दियात हेल्प करात कित्याक आमीच एकमेकाक हांगा हेल्प करपाक जाय सो हेंच सांगपाचें आशिल्लें. थँक्यू. थँक्यू. कोण आयल्या कोण आयल्या कोण कोण यो वेलकम 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 वेलकम. चॉकलेट चलो बच्चा पार्टी खुशी करा सगळे जरा पुढे कर ना काय का चलो गाना नाही गा रे क्या Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. बंद करू ग्राउंड नट असा त्याला काढते पडला ओके ओके ओके
व्हेरी गुड समज गिफ्ट इधर ही था अंदर की नहीं अपने पहिली बरं साइड हो वेळ घ्या ना आधी साइड ठीक आहे नंतर प्रॅक्टिस विदिन तू हां राउंडर बोला का असं बोला आगे ग्रुप करता अच्छा से क्लिक फोटो में क्लिक करो ना वीडियो पडलो चौक परत चालू व्हिडिओ काढला तरी बरे दिव्या मामा क्या बोल रहे हैं डान्स करो बाय तू कर मग दिव्या माझ्या बर्थडेचे सगळे गेस्ट ऑफ ऑनर्स गेस्ट ऑफ ऑनर मेमेंटोज दितात आता आईस्क्रीम दितले हांव तांकां सो हांगा बसले अगरवाल फॅमिली हाय म्हणा सगळे हाय म्हणा कशें करा आणि हांगा 2 गेस्ट ऑफ ऑनर्स सुल्लेकर फॅमिली यूट्यूब हो विराज आसा हांगा विराज हाय म्हण मरे चल बाय 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 ते काढता फ्रेंड्स बर्थडे जालो सेलिब्रेशन तुम्ही पळयलेंच चड कोण येवं नाशिल्ली सर्वेश बाई ती फॅमिली विकास बाई फॅमिली हीच आयिल्ली सगळीं सो बर्थडे जालो बऱ्या भशेन सगळीं गेलीं आपआपल्या घरा आतां सगळे म्हणजे भुरगीं बीन आसलीं म्हणटकीर सगळे हांगा थंय पडटा सो तेच आमी सगळे क्लीन करतालीं हाफ क्लीन केलें सो म्हाका याद आयली की ब्लॉग चालू आसा म्हणून सो फ्रेंड्स म्हाका हो एक गिफ्ट तुम्ही पळयलें जें म्हाका विशालान दिलां ताणें म्हाका स्मार्ट वॉच गिफ्ट केल्या चार्जिंगेक लायल्या ती सद्या आनी स्नेहान म्हाका हो ड्रेस मटेरियल हाडला ब्युटिफूल कलरने सो स्टीच करून घेतलें हांव सो थँक्यू स्नेहा थँक्यू सो मच सो आतां फ्रेंड्स सगळें क्लिनींग करून जातकीर मागीर आमी न्हिदतलीं सो हो बर्थडे ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो ते कमेंट करून डेफिनेटली सांगा प्लस हांवें म्हजो जो एक्सपिरियन्स शेअर केला तो तुमकां कसो दिसलो तेंय सांगात सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ परत मेळया विथ वन न्यू ब्लॉग सो टिल देन बाय बाय गुड नायट लव यू ऑल